येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवे गायच्यो हेडलायन्स. आयज गोंयभर मनयलो संवसारीक पर्यावरण दीस. मांद्रेचे धवरूक संस्थेन मांद्रे पठारार लायली झाडां. जाल्यार वीज खात्यान गॅस्पर डायस हॉलांत स्टाफाचो भोवमान करून मनयलो पर्यावरण दीस. मुरगांवां हरीत सागर उपक्रम. पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब आणि गाकू वेधान गोंय सरकाराक दाखोवन दिली ताकद. गोंय विधानसभेत एसटींक 4 राखीव जागे. डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाक आदिवासी कल्याण संचालनालयाचो न्याय मंत्रालया कडेन प्रस्ताव. खर हवामानाक लागून राज्यात 6 आणि 7 तारखेक येलो अलर्ट. दर्यादेग वाठारा परस भितरल्या वाठारांनी पावसाचो बसतलो चड मार. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राज्य पावण्यार आयज बऱ्योच कार्यावळी जाल्यो. मांद्रेचे धवरूक संस्थेन परवरेच्या विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीच्या जोडपालवान मांद्रे पठाराचेर झाडां लायलीं. वीज खात्यान मिरामारच्या गॅस्पर डायस हॉलांत स्टाफाचो भोवमान करून पर्यावरण दीस मनयलो. जाल्यार मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन हरीत सागर उपक्रम घडोवन हाडलो. पळयात काखीण. धवरूक संस्था मांद्रे आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेज परवरी यांच्या जोडपालवान आम्ही आयज मांद्रे पठाराचेर वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम करून घडोवन हाडला. धवरूक संस्था गेली 7 वर्सां कार्यरत आसा आणि 7 वर्सांच्या कालावधीत जवळपास 20,000च्या आसपास झाडां लायल्यात. झाडां लावच ना तर ती झाडांचं संगोपन करून ती झाडां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. आयज काल आमी बघतो की पाणयाची टंचाई सगळ्यांक जायत चल्ल्या. त्याच्या खातीर धवरूक संस्था आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेज ही एकजुटीन कार्यरत आसात. भूजल संवर्धनाचे जवळपास 35 प्रोजेक्ट आजपर्यंत 3 तालुका 12 पंचायतीमध्ये धवरूक संस्था आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेजच्या सहयोगान आम्ही घडवून आणलेले आसा. खरं तर पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षाचं रोपण करून त्याचं संवर्धन करणं काळाची गरज आहे. बदलत्या वातावरणामुळे आपण पाहतो की या ठिकाणी तापमान वाढ उठली होती. जागतिक तापमान वाढ होत आहे. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या तुमकां सगळ्यांत पयलीं हांव शुभेच्छा दिता. विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी आणि धवरूक संस्था मांद्रे यांच्या विद्यमानान हांगासर आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केलेलो आसा. त्याच्या निमित्त आयज आमी हांगासर 15 ते 20 झाडां यांचें आयज रोपण केल्लें आसा. आणि धवरूक संस्था हांगासर गेले कित्येक वर्सां झाडांचें हांगा वृक्षारोपण करीत आसा. Is reduce save energy. Now we all are the electrical engineers. We are supplying electrical energy to our state, and we should be aware about how we get electricity, what kind of natural resources through which we get electricity, how we can improve the condition, because energy is an important input for the development of the growth and economy. At the same time, energy is one of the sectors which is polluting the environment. Almost 40% of the carbon dioxide or the greenhouse gases which are produced come from energy sector. सस्टेनेबिलिटी आमकां जर बरी जाय जाल्यार आमी जे प्राथमीक स्तरार जे कितें करपाक जाय ते करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां जो ग्राफ आमकां दाखयलो this year in 2023 he had shown that 627 megawatt is the maximum utilization of energy in Goa. अशें आतां हांवें पळयलें. आय डोंट नो, म्हाका कोणी सांगलें 750. यू हॅव शोन 727 years. विचार करा, 2 वर्सां पयलीं परिस्थिती आशिल्ली 575. लास्ट इयर इट वॉज 650. and today again almost say about 75 megawatt extra power आमकां गोंयांत जाय पडली. हाजे वयल्यान in 2030 what will happen, in 2050 कितें जातलें. विश्व पर्यावरण दिनाच्या संदर्भात आज मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटीन आज प्लांटेशनाचो कार्यक्रम, मागीर एक सगळ्यांचे गेट टुगेदर आसा, चर्चात्मक कार्यक्रम आसा. हो दिवस खूप महत्वाचा आमकां सगळ्यांक प्रत्यक्ष आमी अनुभवतात. आज
वर्ल्डाची गरमी इतली वाडिल्ली आसा जेन्ना 1 पॉयंट वाटल्यान कितें त्रास जाता आमकां खबर आसा आनी हे आमच्या वागणुकेमुळे हे सगळें जालें वागणुकेमुळे जाल्लें आसा त्यामुळे आमचे फुडले भावी पिढीक जर बरें हें दितलें जाल्यार आज आमकां पर्यावरणाचेर काम करपाची गरज आसा जे काही आज जी गरमी वाडिल्ली आसा ह्या संदर्भात ज्यो काही उपाय योजना आसा त्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा पहिली गोष्ट प्लास्टीक सिंगल प्लास्टीक बॅन करून सरकारान तेचेर उपाय योजना केल्ली आसा The ports around the world, they have been taking several environment-friendly measures, which generally they are called as blue bean initiatives, because the blue economy, that is the sea trade, and the green initiatives. So, under the guidance of our honorable minister, the ministry has already codified a policy called Harit Sagar, Green Port Policy. So, under the policy, we will be taking several measures. And today the Honorable Minister will be announcing 5 major initiatives which MPA is planning to complete it before the next Environment Day. We will be able to complete those 5 initiatives. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, हिरू महाले, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. कुर्टी फोंडा रस्त्यार कुशीक असलेल्यो वस्तू उडोवप्यांक मोठो दंड दियात थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी मागला. पुलीस कारवाय करिनात, पंचायत दंड दिता पूण तो साप्प उणो. दंडाची ही रक्कम वाडोवची अशें ते मागतात. ऐकात. कुर्टी फोंड्याकारांक आतां नवो प्रश्न सतावपाक लागला. म्हापशेच्यान कुस्की काळंगां घेवन येवपी ट्रक खंय रातच्या वेळार फोंड्याच्या वाटेर अनलोड करतात. कुर्टी पंचायतीन थंय CCTV कॅमेरा लायल्लो तरीकूय घाण उडयतात. राती कांय थळाव्यांनी एक ट्रक धरून पुलिसांच्या सुवाधीन केलो पूण तांणी पंचायती कडेन बोट दाखयलें. पंचायतीन 2,500ची फायन दवरल्या ती वाडोवची अशें लोक मागतात. राती हे सुवातेर हांव हेवटेन पास जाताना एक ट्रक असो टर्न मारून लायलो हांवें पळयलो आनी जे भाशेन खबर आहा हिंगा जायते भाशेचें डंपिंग जाता रातच्या वेळार. ताका लागून हांव म्हजी बायक थांबोवन रस्तो क्रॉस करून हेवटेन आयलो जाल्यार पयलीं तो आंध्र प्रदेशाचो ट्रक तो आसलेलो तो हिंगा कितें तरी अनलोड करतालो आनी अनलोड करतालो कितें पळयत जाल्यार ती सगळीं कुसलेलीं काळंगां आनी फाटल्यान दिसता ती. सो हांवें तांकां विचारलें तुमी खंयच्यान येयल्या तें म्हणपाक आमी म्हापशेसान येयल्या आनी हिंगा जे ट्रक पार्किंग चलता ते थंय ऑफिसान हाडून आनी त्या ट्रकवाल्यान तांकां सांगलें कचरो हाडून तो हिंगा घाला म्हूण सगळें बेस्ट. हे सगळें डंपिंग प्रकार हे रातचे हांगा चलता आनी हे अशें चलता म्हणून आमी हिंगा नो गार्बेज डंपिंग म्हणून बोर्ड लावन गेल्ले पंचायती कडेन आनी फुडल्यान दिसता तसो कॅमेराय बीन इन्स्टॉल केल्लो आसा. इतलें केल्ले आसतना पासून हिंगा डंपिंग करपाचे प्रकार वाडत आसा आनी हेजेर पंचायतीचें एक्शन म्हणटा तें बरोबर जायना. सो हें म्हाका राती दिसल्या उपरांत हांवें पुलिसांक कॉल केलें. एक अर्दे वरान हांगा पुलीस पावले. तसोच आमचो एक पंच मेंबर बाब अभिजीत होय बीन रोखडोच 2 मिनटां भितर हांगा पावलो आनी त्या उपरांत पुलिसेन ती ट्रक एटॅच केलो अलॉंग विथ ड्रायव्हर आनी क्लिनर आनी रातभर ते पुलिसेन आसले. आनीक आमी सकाळीं आयज सरपंच पंच अभिजीत पुलीस स्टेशनार वचून मेवलीं जाल्यार तेणी सांगलें ते एक्शन घेवंक शकना. हाका फायन मारतलो जाल्यार फक्त पंचायत मारूंक शकतली. सो अकॉर्डिंगली तेणी तो मॅटर पंचायती कडेन सोपयलो. पंचायतीन त्या उपरांत तो ट्रक ड्रायव्हर येवन फायन पेड केलो. पूण फायन कितलो पेड केल्लो? फक्त 2,500. फक्त 2,500. पंचायत खंय तरी सकयल पडलेली आहा. हे जे व्हडले ऑफेन्स करता ट्रक भर हिंगा कुसलेली काळंगां हाडून उडयता आनीक तुमी फक्त तांकां 2,500 मारता. 2,500 हे सामके कमी. ह्या बोर्डाचे पासून पयशे मरपाना. पंचायतीन लाखांनी पयशे मोडलेले आहा CCTV इन्स्टॉल करपाक. जाल्यार तुमी इतले लेस फायन मारून जाल्यार ते पयशे रिकवर कशे जातले? तेजेर आमी एक्शन घेतलेली आसा आनी आमी वचून रॉकी बाबा आमकां मेळ्ळो. तेणी तें दाखोवन दिलें. ताका तें दिश्टी पडलें आनी तेणी दाखयलें. तेणी त्या उपरांत आमी आमचे रॉकी बाबान सगळें एक्शन घेतलें आनी पुलिसांक बी फोन केलो आनी आपोवन हाडलें. पेट्रोलिंग जालें आनी अशें फुडें आमकांय बी फोन केलो. फोन करून आमी पुलीस स्टेशनार गेलीं आनी ताका सांगलें की बाबा हे आसा तें कितें करपाचें तांकां फायन मारपाचें. आतां CCTV कॅमेरा हांगा आसा
तरी ते लोक हें करता. आमचे रॉकी बाबा अशें आमकां फुडें अशेंच सदांच आमचे बरें काम करता, तशेंच तो काम करतलो. आमी हाडून आतां हांगा पंचायतीन तांकां फायन मारलेली आसा. कितले फायन मारले? कितें फायन किती घालता सध्या? 2,500 केला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी जवाहर बर्वे आनी मनीषा जाधव. पेडा बाणावलेची घडणूक. जमीन धनी आणि शेतकारामदी कीट पेटली ती लोकांच्या शेतांतल्यान रस्तो काडटा म्हण लोकांनी काम आडायले. जमीन मालक आर्थूर डिसिल्वान पिस्तॉल काढून तांचेर रोखले. प्रकरण कोलवा पुलिशेंत पावले. जमीन धनी सांगता ते पिस्तॉल न्हू, सादो सिगरेट लायटर. पूण हे घडणुकेन बाणावलेक खवदळ घातला. पेडा बाणावले संवसारीक पर्यावरण दिसा शेतकार आनी जमनीचो धनी आर्थूर डिसिल्वा हांचे मदीं वाद जालो. आपल्या फार्म हावजा कडेन वचपा खातीर जमीन धनी आर्थूर डिसिल्वा रस्तो तयार करतालो. रस्तो लोकांच्या शेतांतल्यान वता म्हण लोकांनी हरकत घेतली. वादावादी जाल्या उपरांत आर्थूर डिसिल्वान खंय पिस्तूल काडल्यान लोकांचे रोखले. प्रकरण पुलिशेंत गेल्या उपरांत तांणी सांगले ते पिस्तॉल न्हू, सिगरेट लायटर आसलो. आयकुया आर्थुराक. थंय आनीक तुमी पिस्तॉल काडले म्हणटा म्हणून कितें तें? पिस्तॉल केन्ना काडलें? कोण सांग ताका आपय मरे पिस्तॉल काडलें. पिस्तॉल भायर काडून पिस्तॉल म्हळ्या बोल्सांत आसता सदां. पिस्तॉलय आसता आनी सिगारूय आसता. सिगारूय सिगरेट म्हणटा कळ्ळें तुका न्ही? सिगार पेटोवपाक जाय, लायटर तें पिस्तॉल न्ही. मागीर आनी कितें ना तें कित्याक काडलें तर तूं? भायर काड म्हूण कोण सांगताले? हो थंय मेन मनीस आहा मरे हिंगा रुजार. मुख्यान तेगेले आर्ग्युमेंट जाताले. आनी आनी म्हणजे हें लायटर 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 तूं कित्याक गेलो तर कित्याक हांव कित्याक गेलो मुगे प्रॉब्लम तो म्हाका आपयले ताणें ताका मारलो म्हणून हांवें ताका पुलीस स्टेशनार या म्हणून सांगलें. तेन्ना ते सगळे जाण पुलीस स्टेशनार वचपा म्हळ्यार कंप्लेंट दिवपा नाका म्हणून तेमी थिंग ब्लॉक करपा लागले. आनी काय ना. आर्थूर डिसिल्वाचो एकूण अवतार पळयत जाल्यार तो बॉल्सांत पिस्तूलच घेवन आयिल्लो असो लोकांक दुबाव. तो लायटर म्हण सांगता खरो, पूण मिडिया मुखार ताचे कडेन आसले ते पिस्तॉल काय लायटर हें कळपाकच जाय, लोकांनी मागलां. आयकात लुईस फेर्नांडीसाक. नाडो फिलिंग कोताय म्हण जाल्यार ओनर आहा, शेतकार ओनर आहा गॉडफ्री आहा आनी जुलीन तो आहा तो गायलो. मागीर ताका सांगिल्लें कित्याक गायल गा म्हूण. तो म्हणलो मातशें येते गायऱ्या लागून घात म्हणून. आमी तें पळयत जाल्यार तूं गायऱ्या लागून कोण घालपाक गायऱ्या लागून कित्याक करता? तो रस्तो केलो पहा तेक तो एक्सटेंड करपा लागून तेणें ती मात गायल्या आनी तो आपल्याक हें डायवर्ट करता म्हणजे आपण ते एक दीस गाडल्या बाकी म्हणजे हितून गॉडफ्री मोदी आहा आनी तोय मोदी आहा. कोण? जुबीनूय मोदी आहा. मागीर तो बसो लागलो हें करपा लागलो. तेजे उपरांत तेणें फोन मारलो. 15 मिनटां उपरांत आतूर येयलो गाडीत येयलो गाडी सायडीर तो येयलो आनी तितू एग्रेसीव येयलो सारको येयलो. कोण भुरगे कित्याक मारलो हात लायलो जाल्यार चलया म्हणून येयलो. मागीर आमकां पंचायत रुजार म्हणून लागलो कितें जालें तुका बरे भाशेन विचार तूं कितें जालें काय बी म्हूण. मागीर सगळे आमगे भुरगे आहाय ते हें रॉंग कोताय म्हूण आख्खे भुरगे येयलो आहाय म्हूण ते भुरगे तेजे बरे गेले जाल्यार पिस्टॉल हात घाता डिफेन्स हें करपा लागून. फाटल्यान आमी चोवपाक गेले जाल्यार तेगे पिस्टॉल आहा. पिस्टॉल हांवें पाकून भितर घायला. पिस्टॉल भितर घायल जायना आनी आमकां आतां कळोंक जाय फकत तेगे पिस्टॉल तो म्हणटा सिगरेट लायटर म्हूण. आमकां मिडियाचेर दाखोवपाक जाय ते लायटर वो पिस्टॉल ते इतलेंच. हे सगळ्यांक गेले लायटर प्रूफ करपा जाय. तेणी हे खातीर कमिशन कांय केलें ना. पंचायती कडेन आमगे भाव हे सायडीन पास जातालो तो म्हणपाक तो कितें कोता थिंगा म्हाका खबर ना. थिंग म्हळ्यार मात घाल म्हणपा लागलो शेतांत चोवपा येयले जाल्यार बरें मात घायलो हातीन ट्रक आनी JCB ऑलरेडी आलो न्ही. आनी हे सायडीन असो आतां ती आमी वाट बंद केल्या काण तेका तो काय नाका काण आतां JCB थिंगा दवर म्हणपा लागलो. तुका नाका आपूण हाल म्हणून आमी JCB सांगलें तो ओनरा सांगलें JCB मात काड आमी हें कोताय. मागीर तो आपूण म्हणपाक शेतकारांक कमिशन केला. शेतकारांक कमिशन केलें शेतकाराक सांग फोन केला आनी आपयलो तेका ओनराक तो आनी सांग ती कमिशन दिला दिना ते. तो म्हणपाक आपूण तेका एशी घालपाक लायलो एशी घालपाक लायलो विदावट कमिशन तुजी लागली. हेच म्हळ्यार तुका प्रॉब्लेम उलयताले हेच केलें 5 मेंबरांक केला तें केलें. ती तांबडे माती शेतांत घालपाक जाता फिलींग करपाक जाता तीच आड्या आपूण म्हणपाक आड कोता आड नासता तूं थिंगा आड कितको कोतालो तुज्यान आडाय करपाक जायना न्हू. आनी विदावट परमिशन आपण बबली गेलो तोंडान गेला आनी आपण घात म्हणपाक पोत म्हणपाक आमी तोंडान करता जावं तुमडे म्हाका रिटर्न आनी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी सुभाशीश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब आणि गाकुवेधान गोंय सरकाराक आपली ताकद दाखोवन दिली. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातींच्या जाग्याचे पुनर्रचणुके खातीर डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाक आदिवासी कल्याण संचालनालयान कायदो आणि न्याय मंत्रालया कडेन प्रस्ताव धाडून दिला. 2024चे वेंचणुके आदीं रिझर्वेशनाचे नोटिफिकेशन काडात, संघटनेन मागला. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब आणि गोकुवेद गोयचे विधानसभेत राजकीय आरक्षण मेळचे म्हण खूप संघर्ष केलो. फाटल्या मेत 25 तारखेक व्हड आंदोलन केले. त्या उपरांत सरकाराक तांची ताक कळून आयली. 3 म्हयने आपणा कडेन दवरिल्ली फायल ताणें केंद्राक धाडून दिली. ते विशीं संघटनेन समाधान उक्तायला. पूण 2024चे विधानसभा वेंचणुके आदीं राखीवतायेचे मुजरत नोटिफिकेशन काडात अशेंय तांणी मागला. पळयात. 25 मे ह्या दिसाक सगळे आमचे 14 संघटना आणि गाकुवेद फेडरेशन आणि मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि सकाळी आमच्यो ज्यो मागणी आसल्यो पेंडींग डिमांड्स हे सरकाराच्या नजरेक हाडपा खातीर हंगर स्ट्रायक केल्लो आणि तेज नंतर सांजचे चिंतन मंथन प्रोग्राम आसलो आणि हजारो संख्येन लोक उपस्थित जाले लोहिया मैदानाचे मडगांव हांगा. आणि हेज नंतर सरकारान सीएमान जे प्रपोजल पेंडींग आसलें 3 म्हयने जे सीएमा कडेन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर ST ऑफ गोवा हेचे जे प्रपोजल डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांणी धाडलेले ते पेंडींग आसलें ते त्यांनी केल्लें आसा. आणि आमी ताका लागून डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आमचो मिस्टर दशरथ रेडकर हेजे आमी आभारी आसा. त्यांनी खूब फॉलोअप घेवन हे प्रपोजल सीएमा कडेन पर्यंत पावयलें आणि त्यांनी ते फुडें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस हांगा त्यांनी सबमीट केल्ले आसा. आतां जेन्ना हे ऑलरेडी प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेल्ले आसा तेन्ना आमी गोंयच्या सीएमा कडेन मागता की त्यांनी आनी एक पावल फुडें मारून हे जे प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावल्ले आसात ते त्यांनी फॉलोअप करून 2024च्या पयलीं जे पार्लमेंटरी इलेक्शन जावपाचें तेच्या पयलीं नोटिफिकेशन काडून आमकां जस्टीस दिवची. आमचो जो डिमांड आसलो तो 2024च्या लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां हे रिझर्वेशन मेळचें म्हणून. आतां गोष्ट इतकी बरी घडलेली आसा आणि सरकार म्हणटाले की 2027 पर्यंत आमी दितले म्हणजे दितलेच. परंतु हो प्रोसेस जो आसा आतां एक दुदान साखर पडल्या सारकी जाल्ली आसा. हांव इतकेच सीएमा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जाता तितक्या बेगीन आतां जर डिलिमिटेशन मागोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हे डिलिमिटेशन कमिटी जी आसा आमकां कितके सीट दिवपाचे ते ठरलेले आसा 4 सीट म्हणून. आणि खंयचे जे सीट दिवपाक जाय हे डिलिमिटेशन कमिटी ठरयतले. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता सीएमा कडेन मागता की म्हाका दिसता तुमी जे पळय आमी जो डिमांड करता 2024 पयलीं आमचे हे जावचे म्हणून की आमची मागणी जी आसा तुमी परिपूर्ण करतले आणि आमच्या सगळ्यांचे तोंड गोड करतले म्हणून. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचले व्हाळशी ते शांतादुर्ग हायस्कुला मजगती अपघात वाडल्यात. हायवे असल्या कारणान गाडयो वेगान धांवतात. मुखेल रस्त्याक जोडपी कांय भितरले रस्ते आसात थंयच्यान मेन रोडार येतना अपघात जातात. थळावो नगरसेवक रमलर्स घालपाक जाय म्हणटा. कायद्यान हायवेचेर रमलर्स घालपाक मेळनात. तरीकय येरादारी विभागान उपाय काडप गरजेचें जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. एक्सिडेंटांचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला. रस्तो बरो असल्या कारणान सगळ्यांची स्पीड आसता थंयसर आणि जे भितरले इंटरनल रोड्स आसा थंयच्यानूय लोक भायर सरतात आणि कोणाक कांय कळना. कालूय अशीच एक इन्सिडंट ह्या हावजिंग बोर्डाच्या लागीं बोड्ड्यात घडलो आणि एकट्याक मरण आयलें थंय. पूण खुबश्या वेळार अशेच इन्सिडंट हांगा घडटा आणि एक्सिडेंट जातात.
रस्तो बरो असल्या कारणान स्पीडूय जास्त आसा लोकांची. ते इंटरनल रोड आसता थंयच्यानी लोकांनी आपली खबरदारी घेवपाक जाय भायर जेन्ना ते सरता तेन्ना. पूण अशें जायना. तेका लागून खुबशे एक्सिडेंट जाता. ह्या जाग्याचेर रंबलर्स घालपाची मागणी लोकांची आसा थोड्या थळाव्या लोकांची. पयलीं हांगा रंबलर्स आसले, आमी पळयले की बोर्ड तुमकां दिसता हांगा रंबलर्सांचे. पूण वस्तुस्थिती अशी आहा की थंय रंबलर्स ना, पूण फक्त बोर्डूच आसा. ती स्पीडूय जास्त जाता. परत थंय रंबलर्स घालचे अशी मागणी आसा. जसे कावन्सिलर आसा तांचो तेणें बी मागणी केल्या की ते रंबलर्स घालचे, कित्याक तर जे एक्सिडेंटाचें प्रमाण ह्या जाग्यांचेर आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा. हो जो आमचो रस्तो आसा वाळशी ते शांतादुर्ग हायस्कूल, तो एक्सिडेंट प्रोन झोन आनी वर्साक थंय 20 एक्सिडेंट जाता. खरी म्हणजे त्या एक्सिडेंटाचेर फक्त 2 ते 3 एक्सिडेंट नोंद जाता. बाकीचे लोक उठता आनी वयता, ते नोंद बी करिना. पूण एकदा मेजर एक्सिडेंट जाता. काल आमचो हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जालो. आमचो श्रीकांत पळ म्हणून ताका हें जाल्यार तेजी नात आसली. तिका दोगा दोगूय जाणां तांकां क्रॉस करी तेन्ना एका मोटरसायकलवाल्यान स्पिडीन येवन तेजी मारली, तेजो पांय मोडलो आनी त्या सायडीचो हात फ्रॅक्चर जालो. आनी मागीर तो CMC पावता वाटेकूच तेजो दुर्दैवी अंत जालो. ह्यो हांगासर ह्या हेचेर ह्यो गोश्टी घडत आसा. फाटल्या फावटी हांगा आमी रंबलर घातलेले आनी पूण रंबलर लोकांक त्रास जावं लागले. म्हणजे रातचे आवाज येवं लागले, कंटेनर फास्ट वचूंक लागले रंबलरा वयल्यान आनी लोक आड्ड्यो मारूंक लागले की आमकां झॅम पडना. पूण म्हाज्या हितून हांगा ही काळाची गरज आसा की हांगा 30च्या वयर ह्या रस्त्याक 30च्या वयर लोक मेल्ले आसा एक्सिडेंटान. म्हणून हांगा सगळी 3 ते 4 जाग्याचेर स्पिडी खातीर स्पीड ब्रेकराची सामकी गरज आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव. नावेलीच्या रोझरी ग्राउंडार नावेली विलेजर्स युनियनान नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी इंटर वॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडली. ह्या टुर्नामेंटात सेंट सेबेस्तियन मांडोपान जैत जोडून ट्रॉफी उखल्ली. स्प्रिंग बॉयज मॉडलाक 1-0 गुणांनी हारयले. नावेलीचो पॅरिश पाद्री फादर गाब्रियल मुखेल सोयरो म्हणून उपस्थित आसलो. जैतिवंतांक रोख 20,000 आनी ट्रॉफी जाल्यार उपजैतिवंतांक रोख 15,000 आनी ट्रॉफी भेटयली. कोल्डे बॉयज शिस्तबद्ध पंगड म्हणून जाहीर केलो. व्हॅलंटायन आल्मेदाक बेस्ट प्लेयर ऑफ दी फायनल किताब फावो जालो. बेस्ट डिफेंडर मारियानांक फावो जालो. जाल्यार बेस्ट गोलकीपर ऑफ दी टुर्नामेंट तळावेच्या सॅम्युएल फेर्नांडीसाक फावो जालो. इंटरवॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट करतात त्या बाबतींत हांव खरी भशेन सगळ्यांक हे ऑर्गनायझर्स पळय आसात तांकां हांव शाबासकी दिवंक सोदतां. कित्याक असले खेळ आमच्या गांवांत करप खूब म्हत्वाचें. जेन्ना आमकां जाय जाल्यार आमचे भुरगे वयर सरून म्हणटच जरी खूब आधुनीक काळांनी तितलें सोंपें जायना हें ऑर्गनायज करून, म्हणटच तांकां हांव खरी भशेन शाबासकी दितां. आनी तेच भशेन हीच उमेद तांचे मदें आसा म्हूण मागता. खूब संतोश भोगता कित्याक नावेलीच्या गांवांत जायते फुटबॉल प्लेयर आसात आनी जायते फुटबॉल प्लेयर ह्या ग्राउंडार खेळून उत्पन्न जाल्यात. म्हणजे आनीकूय जावचें हेच आमचें मागणें जावन आसा. बरें दिसता, एकदम बरें दिसता. बरें खेळ्ळे आमचे भुरगे सगळे, आमचे वाड्याचे भुरगे सगळे बरें खेळ्ळे आनी तेवूय बी आमचे ऑपोजीट टीम आसले ते बी आमचे वाड्यातले भुरगे बरे टीम गेली. दोनूय टिमी बरे खेळ्ळे. लायक पूण आमी शॉर्टाक गोल मारलो आनी आमची जैतिवंत जाली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव. ह्या सप्तकात गडगड आणि घसघशीत वारो घोळून येता. खर हवामानाचो 6 आणि 7 तारखेक हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. दर्यादेग वाठारा परस भितरल्या वाठारांनी पावसाचो चड मार बसतलो असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. फुडल्या कांय दिसांनी दर्यादेग वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय ना. IMDच्या अदमासा प्रमाण दर्यादेगेर चक्रीवादळ तयार जावं येता. हो उण्या दाबाचो वाठार दर्यांत फुडें वयतलो. दर्यादेगेर त्याचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना, पूण तेका लागून राज्यांत पावस पडूं येता. दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांनी झडलो पावस. दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो दर्यांत फुडें वचपाची शक्यताय. कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून राज्यांत पावस.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.